सगळ्यांक नमस्कार. एक 3-3.5 वर्सां चेडू एक ಈಜುಕೊಳ रपता. ಈಜುಕೊಳाचे धडेरी ಈಜುಕೊಳ म्हळ्यार स्विमिंग पुलाचे धडेरी रपता आनी ते सूर्याल किरणाक उदता थळथळ जावचे आशिल्ले पळोवन तांतू भितरी जनांनी पोवचे पळोवन चेडवांनी होड्डांनी पुरा वटू पोवचे पळोवन हाका एक उदका वचूं का म्हणून मना मस्त दिसता. आनी तांणी दिगू श्वास घेवन उदकां बुडकनी पडताची ते पळोवन हाके खुशी दिसता. हांवें केन्ना उदकां वच्चें म्हणून तो तागेल्या अम्माल्या वचून निमगिता म्हाकाय उदकां पोवका म्हाकाय शिकयका म्हूण सांगतना हागेल अम्मा हागेल उमेद पळोवन हाकेक तरबेती दिवया म्हणून लेकून प्रशिक्षण दिवच्याक एक कोच दवरून सरताची. तशी हो चेडू तांत वता शिकता. हाजे कोचा मस्त शिकता मस्त चॅलेंजेस येता ते पुरा फेस करून इत्या म्हळ्यार हाका खेळ म्हळ्यार मस्त मोग आशिल्लो ते दुखून तांतू भितर येयले चॅलेंजेस आनी एदुरसून हो शिकता वता बुकारी एका क्लास दोनी क्लास तशी सुमार क्लास जातना हाका व्हड जाता आसता हो लेखता तेन्ना एक सॉल्वर्स प्रायर म्हणटा लेखता. स्विमींग शिकची म्हळ्यार ओन्ली सहनशक्ती आनी एक या मात्र नाही स्पीड शिकची मात्र नाही हांतू भितर मस्त शिकचे आसा स्विमिंगांतू एक लवचिकपण डिसिप्लिन आनी स्वताची सुधारण हे पुरा शिकचे आसा म्हण तो लेखता. आनी 16 वर्स प्रायरीची आपणांनी मिगेला म्हणकेची इंट्रस्ट आशिल्ल्या जनांक शिकूका म्हण आशिल्ल्यांक कसले हांव शिकोवचें नज कोच जावचें नज हांव कोच जाल्यार चॅलेंजेस पुरे हांव कसले फेस करूं नज म्हणून मनांतू लेखता आनी दृढ निश्चय करून एक कोच जाता. तोची चेल्लो आजी 19 वर्स म्हळ्यार 19 वर्स प्रायरी एक कोच जावन मंगळूरांतू कोच जावन आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू आमगेले युवा साधक म्हळ्याले कार्यक्रमाक आज आमगेले सोयर जावन आसाची चिरंजीवी गगन प्रभू. वय भारी संतोष जाता गगन प्रभू पळोवच्याक. तुमक सगळ्यांक आमगेल वाहिनींतू स्वागत विक्षकांक. आतां आमी आमगेल गगन प्रभूक आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया आनी मुखावेल कहानी कसले म्हणून हांगेलकारान आयकून घेवया. येया गगन नमस्कार. नमस्कार. खुशी दिसता आनी आमगेल वाहिनींतू तुमकां स्वागत. थँक्यू. ओके आतां तुमी कोच भारी खुशी एक दिसान प्रायरी 19 years भितर यू हॅव बिकम ए गुड कोच. आतां म्हाका तुमी स्विमींग आयिल्ले ताजी एक कहाणी कशी तुमी येयलींची म्हण आमकां सांगतावे प्रसंग कसले प्रयाण कसले जे म्हण आमकां सांगतावे. सो हांव एक 3.5 years आसतना म्हाका विझींग आनी कोल्ड तेसल पुरो आशिल्लें. सो हांव डॉक्टराला वतना डॉक्टरान सांगिल्लें स्विमींग जॉयन करता म्हणून. सो स्विमींग जॉयन केलें अम्मान सांगलें ओके बाय तुमून स्विमींग जॉयन जा म्हणून. सो म्हाका तेही वतना उदकाचे बेय स्टार्ट जालें म्हाका म्हळ्यार उदका पळयतानच म्हाका देंवची नाका उदकाचे बेय मस्त जाता आशिल्लें. सो मागीर हांव एक्चुली 2 नेबर्स वटू स्टार्ट केलें स्विमींग. सो आमी तेग जण वटू वता आशिल्ले. मागीर स्लोली एक 1 month जालें नंतर तांणी पुरो स्विमींग शिकलें. बट आय वॉज द स्लो लर्नर देर. म्हाका एकल्याक शिकूं जाय न्ही. हांव खेळटा आशिल्लो बुडता आशिल्लो शिकयतना हांव रडता आशिल्लो. सो म्हाका स्विमींग कश्ट जाता आशिल्लें शिकोवप इता म्हळ्यार भंय आशिल्लें तितलें. ताजे नंतर एदे टायम म्हाका स्विमींग स्टॉप केलें. मागीर एक 6 years नंतर 6 years म्हळ्यार फर्स्ट स्टँडर्ड जातना वापस स्विमींग जॉयन केलां. स्विमींग जॉयन करून तेन्ना हांव उदकाची भंय येदे उणी जाली ते म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ओड जालें ना. सो उदकाची भंय उणी जावन मागीर वापस हांव स्टार्ट केलें. मागीर एक 2nd 3rd स्टँडर्ड जातना करेक्ट एक कॉम्पिटिशन वचच्या पुरो स्टार्ट केलें. सो तेन्ना म्हाका आत्ते उडका जालें फर्स्ट मेडल जालें ब्रॉन्झ मेडल. गोल्ड सिल्वर नाही ब्रॉन्झ मेडल जालें. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी. सेकंड प्राइज की थर्ड थर्ड प्राइज. ओके ब्रॉन्झ म्हळ्यार थर्ड प्राइज. सो आत्ते म्हाका उडका जालें. आय वॉज व्हेरी हॅपी कित्याक म्हळ्यार थर्ड प्लेस इज अ गुड थिंग फर्स्ट टायम न्हू. तेशी ताय पुरो जावन हांव कंटिन्यू करून हांव एक क्लब चेंज केलें म्हगेलें. सो फर्स्ट म्हाका स्विमींग हांव सांगिल्लें हांव भिवून आशिल्लो मस्त म्हणून. तेन्ना उमेश सर म्हणून कोचान म्हाका शिकयलेलें. ओके आतां मागीर हांव क्लब चेंज करून हांव म्हळ्यार कॉम्पिटेटिव्ह ट्रेनिंग स्टार्ट केलें. म्हळ्यार कॉम्पिटिशनां वचच्याक व्हड कॉम्पिटिशनां वचच्याक स्टार्ट केलेलें. सो तेन्ना म्हाका लोकराज सर म्हणून एक कोच आशिल्लो लोकराज म्हणून.
सो तान म्हाका ट्रेनिंग दिलेलें म्हळ्यार एक 4th स्टँडर्ड तुकून आतां एक 10th स्टँडर्ड ते ताणें म्हाका ट्रेन केलेलें सो तागेल ट्रेनिंग अंडर हांव एक मस्त स्टेट लेवल्स चमकला 3 नॅशनल लेवल चमकला हांव सो नॅशनल वचून हांव प्रायज विन जाला ते सो तागेल अंडर हांव तितलो पुरो शिकून मागीर कोविड येवन मागीर हांव स्विमींग येदे वेळाक स्टॉप केलें सो 16 इयर्स जाताना म्हाका एक मन आयलें म्हळ्यार किशी स्विमींग करना येता म्हळ्यार ऑलरेडी इंट्रस्ट वचून जालें बट मेगल मनकेंची मस्त स्विमर्स पळयला हांव मस्त जना पळयला वेर तांकां बेय जावचे तांके शिकूका बट बेय तांकां सो तेन्ना हांव डिसायड केलें म्हळ्यार आम्माने सांगलें सो आमी तूं एक स्विमींग कोच जा चेडवाक न्ही जाल्यार कोणाके उदका भंय आशिल्ली तांकां स्विमींग शिकय म्हणून सो तेन्ना हांव एक्चुली कोचिंग स्टार्ट केलेलें व्हेरी गुड तुगे परिचय दी न्ही तुवें परिचय दितले हां सो हांव म्हगेलें नांव गगनजी प्रभू हांव आतां एलोशियस कॉलेजान तूं बीकॉम करतास सेकंड इयर बीकॉम करता व्हेरी गुड आनी हांव स्विमींग आतां स्टार्ट करून एक अरावंड 16 इयर्स ते जालें येता म्हळ्यार 19 ना सो 16 इयर्स जालें 3 years चाइल्ड सो 16 इयर्स जालें स्विमींग स्टार्ट करून सो 16 इयर्स जाल्यार मस्त कॉम्पिटिशन चमकलां अरावंड 150 मेडल्स आसले हांव घरान तूं एक शोकेसार भरला फुल्ल ग्रेट सो आतां स्विमींग आतां चड म्हळ्यार हांव स्विमींग शिकोवचें आनी टायम मेळटना हांव स्विमींग हांव प्रॅक्टीस करता कसो गोल आसा तुका शिकोवन चेडवांक तुगेला म्हणके नॅशनल लेवलाक वय म्हाका चेडवांक म्हळ्यार कॉम्पिटिशन वचका तांणी मेडल करका पार्टिसिपेट केल्यार ओडूनची बट मेडल विन जाल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन असते तांके खुशी जाता तुका शिकयतना पुरो कसो पुरो चॅलेंजीस येतात खंयचे प्रायचे फस्टाक तूं खंयचे प्रायचे शिकयता आसत ओके हांव म्हगेल फर्स्ट स्टुडंट 40 इयर्साच्या हो 40 इयर्स सो एक बडी हाय एजाचे म्हळ्यार सेकंड स्टुडंट म्हगेल डायरेक्ट 2.5 years old ओके सो म्हाका दोन चॅलेंज तितले सांचेड म्हगे फर्स्ट स्टुडंट 2.5 years सो ताका शिकयतना 2.5 years शिकयतना फर्स्टाक तो म्हळ्यार ताका आमी उलोवंक चारत जायना सान आसता तो आनी ताका उलोवचें जाता ताका अर्दंबर्द उलोवचें आनी आमी सांगचें ताका अर्थ जायना उदकाचे भंय म्हळ्यार फर्स्ट टायम न्हू कसं उदक म्हळ्यार कसं म्हण कळना तांकां सो उदकान तूं तांकां म्हळ्यार उदका देंवोवचेंची एक व्हड चॅलेंज फर्स्ट मागीर तांकां उदका बुडोवचे बबल्स करचे त्या पुरा कमिंग अप चॅलेंजीस तशें पुरा कितले चॅलेंजीस आसले तांची आतां 40 year old शिकयतना तांकां एक्चुली कश्ट शिकोवचे कित्याक म्हळ्यार तांकां पूर अर्थ जाता दे नो दॅट उद्दा म्हळ्यार बुडल्यार गेल्लो म्हण तांकां तसं सो तांकां मेंटली आमी शिकोवका फर्स्टाक मेंटली आमी तांकां कॉन्फिडंट करता फर्स्टाक तशी जावनूच तांणी शिकचे सो फर्स्ट तांणी मेंटली केन्ना कॉन्फिडंट आसताची उदकान तांणी कॉन्फिडंट दिसता तशी ते श्वास पुरो घेवच्याक ताका नियंत्रण करच्या पुरो शिकोवका फर्स्ट आमी तांकां देंवोन वॉकिंग पुरो करताची अच्छा ओके ओके 3/4 वॉटर 3/4 हांगा ते येता तांगेलें वॉटर सो त्या एक फर्स्ट शिकोवचें त्या जाल्या नंतर आमी श्वासाची पुरो ट्रेन करचे येता म्हळ्यार स्विमींग करतना आमी माती वयर करून स्विम करची न्ही माती सकयल दवरून सो माती सकयल दवरतना आमी श्वास घेवकाची जाता भितर घेवका भितर घेवन ब्रीद होल्ड करता होल्ड करून मागीर वापस भायर येवचे फुडें बबल्स सोडका बबल्स म्हळ्यार ब्रीद आउट तोंडार आनी नांकारी सो मेनली आमी कॉम्पिटेटिव्ह स्विमर्स नांकारी ब्रीद सोडचे आनी तोंडारी ब्रीद घेवचे उदकांत आमी ब्रीद काडटना वयर येवन ब्रीद काडटास न्हू तेन्ना आमी तोंडार ब्रीद घेवचे आनी उदका भितर नांकारी ब्रीद सोडचे होल्ड येदे वेळ होल्ड करून नांकारी ब्रीद सोडचे तशी आमी ते शिकच्याक सुमार वेळ लागता की म्हण मी तर म्हळ्यार चेडवांक तांकां अर्थ जायना कसं करचें बबल्स म्हळ्यार कसं म्हणून अर्थ जायना सो त्या शिकोवचें एक चॅलेंज रियली ग्रेट चॅलेंज आतां तूं सान दोन स्कुला वतना शिकतास म्हण सांगिल्लें आसा स्कुला वतना शिकच्याक पुरो कशी जाता आशिल्लें क्लॅश जायना आशिल्लें स्विमींग आनी स्कूल म्हणून स्विमींग आनी स्कूल क्लॅश जाता आशिल्लें येता म्हळ्यार हांव कॉम्पिटेटिव्ह स्विमींग स्टार्ट करतना आमकां सेशन्स आनी शेड्यूल मस्त पॅक्ड जावन आशिल्लें येता म्हळ्यार हांव नॅशनलचा ट्रेन जातना म्हगेलें शेड्यूल कशें आशिल्लें म्हळ्यार 5 o'clock आमकां सेशन आशिल्लें मॉर्निंग सो हांव 4:30 उठून रेडी जावन 5 o'clock वचून 5 to 6 आसून मागीर हांव शारदांत वता आशिल्लें सो आमकां स्कूल ओग्गी सो 8 o'clock आशिल्लें स्कूल सो ओग्गी रेडी जावन ओग्गी वचका सो तें एक चॅलेंज आशिल्लें फर्स्ट चॅलेंज
सेकंड चॅलेंज कसं म्हळ्यार स्कुलांतून येवन मागीर वापस कोचिंग होमवर्क होमवर्क करूंकय टायम ना. टाइम असना सो होमवर्क केन्ना स्विमींग जाल्या नंतर रात्री एक 9 9:30 जाता स्विमींग जाल्या नंतर. ओ माय गॉड सो घरा पावतना एक 10 गंटे जाता मागीर शिकचे एग्जाम आसतना तांची. सो शेड्यूल मस्त कष्ट आशिल्ले बट किशी करून मॅनेज केला. तांतूय ते चॅलेंज घेवन शिकून आनी कितले मार्क काडले तुमी तांतू पुरो A+A ಅಂತूंच आशिल्ले. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೆಲ್ಚ ಜತ್ತ ತುಕ ಆಮ್ ಲೆಕ್ತ ತುಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತशिಲ್ಲ नो फोकस करू काय हेल्प जाला म्हणू ऍक्च्युली स्विमींग म्हणून न्ही एव्हरी स्पोर्ट मोस्टली स्विमींगार ऍक्च्युली चड इंच तुमकां फोकस म्हळ्यार मस्त जेन्ना एक सांगता मस्त जेन्ना आमगेल सेंटराक येता ताजी तांणी हायपर जावन आसता स्टार्टींग. हायपर म्हळ्यार तांकां कॉन्सन्ट्रेशन आसना झिरो कॉन्सन्ट्रेशन हायपर एक्टिव्ह चेडू. सो तांकां म्हळ्यार स्विमींगा निमती तांगेले हायपर पुरा वचून तांगेले कॉन्सन्ट्रेशन पावर चड जाल्या तांणी फोकस करपाची लिसनिंग स्किल्स चड जाल्या. सो स्विमींग हॅज हेल्प देम इन दॅट ऑल्सो. दॅट इज वॉट इज हेल्पिंग अस पर्सनॅलिटी हेल्पिंग युअर सेल्फ व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अच्छा खंयची पुरा स्विमींग तुमी भाग घेतला स्कूल आसतना भाग घेतला न्हय डिस्ट्रिक्ट लेवल तशें सो हांव स्विमींग स्टार्ट करतना आमी तालूक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल आसता. सो दॅट इज वेर वी स्टार्ट. आमगेल फर्स्ट कॉम्पिटिशन आसचे डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल मागीर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लब लेवल म्हळ्यार इंटर क्लब पुरा मॅचेस आसता ते फर्स्ट त्या जेन्ना नंतर स्टेट लेवल म्हणून आसता. स्टेट लेवलाक किश म्हळ्यार कर्नाटका भितर कितले स्विमर्स आसाची कितले क्लब्स आसाची तांगेल भितर मॅच आसता कॉम्पिटिशन आसता. त्या जेन्ना नंतर स्टेट लेवलार मेडल जाल्यार यू गो टू नॅशनल लेवल. नॅशनल लेवल किश म्हळ्यार इंडियान तू ऑल ओव्हर इंडिया कितले स्टेट्स आसता कितले स्विमर्स आसाची एव्हरीबडी हू हॅज वन इन स्टेट लेवलान तू तांगेल स्टेटारी स्टेट लेवल मॅच आसता. सो फर्स्ट प्लेस आनी सेकंड प्लेस मेडल तांणी नॅशनल लेवला येताची. सो ते ऑल डिफरेंट स्टेट्स एव्हरी स्टेट वन ऑर टू येताची. सो तांगेल मदेन कॉम्पिटिशन आसता नॅशनल लेवलार. तुगेलो अनुभव कसो तांतो नॅशनल लेवला वतना नॅशनल लेवला वतना फर्स्ट थिंग मस्त नर्वस ओके भंय आसता. इता म्हळ्यार गुर्तना कोणाले खंय तुकून जावन येताची तांणी किश आसताची म्हणून आमकां आयडिया आसना किश कितले फास्ट आसताची म्हणून आयडिया आसना. सो तांगेलो टू करचेंच एक न्यू एक्सपिरियन्स आनी म्हळ्यार मस्त नर्वसनेस आसता. त्या कोच आसता आनी मस्त हेल्प करता तेन्ना म्हळ्यार टॅकल करूंक जाय नर्वसनेस टॅकल करूंक. वेरी गुड कोच इज अ गुरू लायक तू डायव्ह नी मारच्यान तू डायव्ह मारता की वय डायव्ह आमगेला स्विमींग कॉम्पिटिशन येता ना. सो आमी स्टार्ट करचे विथ अ डायव्ह. आमी एक ब्लॉक हाईट की ना हाय टच न्ही हाय टच डायव्हिंग दॅट इज अ डिफरंट स्पोर्ट. सो स्विमींग एक स्पोर्ट डायव्हिंग एक स्पोर्ट. ओके दे आर टू डिफरंट. डायव्हिंग आरे 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड एक स्प्रिंग बोर्ड आसता तांतून जंप करून डायव्ह करचे. सो दॅट इज अ डिफरंट स्पोर्ट. स्विमींग आरी आमी डायव्ह करताची बट तितले हाईट तुकून डायव्ह करनाची. वी डायव्ह फ्रॉम लायक 2-3 फीट इतला हाईट आसता. सो एक ब्लॉक म्हणून आसता. सो एक ब्लॉक त्या ब्लॉका वयर आमी चोवन आमी ते इतकून डायव्ह करचे. टेक्निक एकची हाईट डिफरन्स हाईट डिफरन्स टेक्निक स्वल्प चेंज आसता. म्हळ्यार तांणी स्प्रिंग बोर्डार करचे तांणी जंप 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 जावन डायव्ह करचे. बट अंतू आमी एक नेलांतू आसन म्हळ्यार एक ब्लॉका वयर आसा न्हू ते इतून डायरेक्ट जंप करचे. सो दॅट्स अ डिफरंट टेक्निक. व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके आता ते तांतो स्ट्रोक्स म्हण आसा न्हू कसं ते बटरफ्लाय स्ट्रोक फ्री स्टाईल. सो तुमकां खंयचे खंयचे स्ट्रोक आसा कसले सांगू शकता. स्विमींग आरे ऍक्च्युली 4 स्ट्रोक्स येता. ओके फर्स्ट टाइम शिकोवचे फ्री स्टाईल बेसिक पुरो जन फ्री स्टाईल बेसिक स्ट्रोक. त्या जाल्या नंतर बॅक स्ट्रोक म्हळ्यार पाटीर न्हिदोन करचे न्हय ते बॅक स्ट्रोक. ब्रेस्ट स्ट्रोक म्हळ्यार फ्रॉग स्विम करता न्हय फ्रॉग स्विम करचे ब्रेस्ट स्ट्रोक सांगचे. आनी बटरफ्लाय इज वन ऑफ द मोस्ट चॅलेंजिंग स्ट्रोक्स. पुरो जनाक म्हळ्यार कॉम्प्लिकेटेड आसता बट इट्स नॉट डिफिकल्ट चॅलेंजिंग आसता ते. इता म्हळ्यार स्वल्प कष्ट आसता म्हळ्यार मुवमेंट परत चड. सो हे पुरा स्ट्रोक जे तर मागीर ते शिकयतात. फर्स्ट आमी फ्री स्टाईल मागीर बॅक स्ट्रोक मागीर ब्रेस्ट स्ट्रोक लास्ट आमी बटरफ्लाय शिकोवचे दिसची. तुमगेल खंयच्यान तुमी युनीक आसात. हांव ऍक्च्युली बॅक स्ट्रोक स्टार्टींग म्हळ्यार हांव शिकतना म्हगेल ब्रेस्ट स्ट्रोक ते फ्रॉग करचे आसले ते म्हगेल फेवरेट आशिल्ले. मागीर ते एक 6th स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड येताना म्हगेल चेंज जालें मायंड. हांव बॅक स्ट्रोक करूंक स्टार्ट केलें. बॅक आसून ब्रेस्टातून बॅक स्ट्रोक स्टार्ट केलें. मागीर तांचे टायमार
IM म्हणून एक आशिल्लें इंडिव्हिज्युअल मेडले म्हणून हम्म. तांतू किशी म्हळ्यार आतां हांव 4 स्ट्रोक्स मेन्शन केले हांवें हम्म. 4 स्ट्रोक्स करूं आसता मेडले मेडले मिक्स मिक्स हा. सो आतां एक वेळार 200 meters आसलेली हम्म. पर स्ट्रोक 50 meters करूं आसता सो फ्लाय 50 कोरका Oh. फ्लाय जाल्या नंतर बॅक जाल्या नंतर ब्रेस्ट स्ट्रोक ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು एव्री कॉम्पिटिशन ಅಂತೂ इंडिव्हिज्युअल मेडले म्हळ्यार आमी फर्स्ट बटरफ्लाय उठो स्टार्ट करचे बटरफ्लाय जल्ल ಕೂಡಲೇ ಟಚ್ ಕೊರ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್ टाइम इज काउंटेड एव्री इव्हेंट टाइम काउंट जाता इता म्हळ्यार आमगेले जड्जिंग क्रायटेरिया आसता ना स्विमिंग आरी किशी प्लेस जल्ल म्हणून कळच म्हळ्यार टायमिंग आरी एक टायमिंग आणि एक टचिंग आरी कोण फर्स्ट टच करतात आणि विन किशी ओके हा हा व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि आत क्लोज वॉटर ओपन वॉटर आणि पूल स्विमिंग म्हणटाची ते पर कसं तशें म्हळ्यार ओपन वॉटर म्हळ्यार नॅचरल वॉटर बॉडीज असता ना हम्म. पॉन्ड लेक तांतू स्विमिंग करचे ताका ओपन वॉटर सांगचे म्हळ्यार ताका बाउंड्रीज आसना वय म्हळ्यार सान सान असता ना नॅचरली डेव्हलप जालेले ताका ओपन वॉटर सांगचे बीचेस सम वॉट कन्सिडर्ड एज ओपन वॉटर इंची ते म्हळ्यार त्या नॅचरली समुद्र नॅचरली जाल्यार जाय आमी काय कन्स्ट्रक्ट केलें एक्झॅक्टली सो त्या येवचे ओपन वॉटर आरी स्विमिंग पूल इज आर्टिफिशियली कन्स्ट्रक्टेड आमी केलें सो मॅन त्यांनी केलें ना सो ताका ओपन वॉटर सांगनाचे आमी अच्छा हा इशी त्या डिफरन्स तेजे ओके ओके हॅव यू तू स्विम केला की ओपन वॉटरान तू ओपन वॉटर आरी स्टार्टिंग आरी एक 2 फाटी स्विम केला बिटलान तो एक केरे आशिल्ले ते तांणी वर्स कॉम्पिटिशन करताची सो ते एक 2 फाटी स्विम केला मेडल जेल्ला तर मात सान आशिल्ला मागीर कशी लायजेत तुका स्विमिंग पूल लायजेत की ओपन वॉटर इशी पळयल्यार डिफरन्स आसले न्ही वय डिफरन्स आसा इता म्हळ्यार ओपन वॉटर जलके बरे आसता सन जलके त्या बरे आसता सो त्या ओपन वॉटर गम्मत जाता स्विम करूंक बट रेस पळयल्यार स्विमिंग पूलांची प्रिफर करता ते सಣ್ಣ ಚರುಡು शिकोच म्हळ्यार भारी एक ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್ मस्त चॅलेंज तसे पिल्लल असं की तू शिकेत खंयचे चेडू आणि उद्दा पिल्लले हांव ऍक्च्युली एक विशय सांगता सान चेडू केदने उदकार देऊन तांणी फर्स्ट मिस्टेक करचे उदक पिताची पूर्ण जन उदक पिताची सो तशी उदक पिवनूच तांणी शिकचे सो आतां एक 3 yearsचे चल्लो की चल्ली कोण येताची येवन तांणी डायरेक्ट जंप करता तांकां आयडिया आसना स्विमिंग पूल म्हळ्यार कसं म्हणून उद्दाक खेळचे म्हणून खेळची म्हणून उदक पळयता जंप करताची जंप करून तांणी उदक पिताची नांका भितर उदक तेन्ना तांकां भंय स्टार्ट जावचे तांकां आयडिया आसना ना कसं म्हणून जंप करून उदक भितर पुरो वतना तांकां भंय स्टार्ट जावचे म्हाका भंय तशी स्टार्ट जालेले आमकां कोचान जंप करी म्हणून सांगतना हांवें जंप केले जंप करून उदक गेले तांकां भितर उदक गेले उडगास आसता का उडगास आसता आतां ते सो त्या जावनूच भंय स्टार्ट जालेले भंय तशी भंय आसुनूच मागीर म्हाका स्विमींग नाका म्हणून रडता आशिल्लो सो सान चेडू वारी ते एक कॉमन प्रॉब्लम ते कॉमन आमकां कोचिंग करताल्यांक कॉमन इश्यू ते चेडू उदक पिताची भंय करता तांकां मागीर सो ते तुका शिकोवचें मस्त कश्ट जाता आमकां मागीर येत पटी शिकली म्हणून नंतर यू क्रॉस द लिमिट्स हय तू भायर येता तू ग्रेट वंडरफूल वंडरफूल आता एक चांग प्रशिक्षण जावक जाल्यार म्हळ्यार कोच जलतरण म्हळ्यार आमचे गेल्यान तू आमी जलतरण प्रशिक्षण म्हणटा स्विमींग कोच तशें जावक जाल्यार तागेल्यान कसो पुरो गूण आसूं काय म्हण तूं लेखता फर्स्ट कसं म्हळ्यार चेडू वाला फ्रेंडशिप किश करचें म्हणून गुतास का आतां चेडूंक मस्त चेडू आसताची बट पुरो चेडू एक आसनाची एक चेडूंक घरान तूं एक टायपारी तांकां परवरीश जेवन आसता सो केलोवांक आमी जोर करूं येता बट केलोवांक घरान तूं जोर करनाशिल्लें तांणी आसाच ना मोगान शिकोवक सो आमी फर्स्ट पुरो जन किशे आसाच म्हणून पळोवका कोचार फर्स्ट ते काम म्हळ्यार तांगेर बॉन्ड जावका फर्स्टाक फ्रेंडशीप म्हळ्यार तशी हाय बाय तसले टायप फ्रेंडशीप न्ही म्हळ्यार बॉन्ड जावका एक टायपारी म्हळ्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड कनेक्टिविटी करता ओके तशी जावका फर्स्ट त्या कोचार फर्स्ट काम त्या जाल्या नंतर कोचाक अंडरस्टँड करता म्हळ्यार चेडू किशी आसताची तांगेल्या कसो प्रॉब्लम तांणी स्विमींग करतना तांकां कसं एक कसले प्रॉब्लम आसता तांकां भितर उदक वता की स्विमींग फास्ट करूं जाय की टेक्नीक उदक गेल्ली म्हणजे कशी भायर काडका उदक गेल्यार क्रॅम्प जाल्यार कसो करता ताजी पुरो गुत आसका नॉलेज आसका आनी चड म्हळ्यार इंटरॅक्शन चेडू वाला किशी तांकां किशी शिकोवका ताजे एक इंटरॅक्शन टायप आसता प्रोफेशनलिझम आसता ते करेक्ट गुत आसका न्ही जाल्यार
चेडू ऐकनाचे. सो दीज आर द चॅलेंजेस. तुम कोच जावका जाल्यार कसले सर्टिफिकेशन जेवो एडवान्स ट्रेनिंग जेवो कसले जावका आसता की वय ऍक्च्युली आम्ही कोच जावका जाल्यार वी हॅव टू गेट अ सर्टिफिकेट. हम्म. किश आम्ही 10th पास जाल म्हणून एक सर्टिफिकेट दिता. सो कसं टेस्ट जेवो आसता टेस्ट पुरो असता. सो ऑस्विम म्हणून एक कोर्स आसा. हांव केलेलो ते. सो ऑस्विम म्हळ्यार ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग त्यांनी स्विमिंग कोचेस आसाचे न्हू. सो तांगेले एक सिलेबस आसता. ओके सो वी हॅव टू स्टडी दॅट. आम्ही एक ते शिकून मागीर ते आम्ही अप्लाय करता. चेडू आमकां शिकोवका तांचे वेळार. अंतू आम्ही पास जाले तांगेले ऑफिशियल्स पळयत ताचे पळोवच्याक. प्रॅक्टिकल पळोवच्याक प्रॅक्टिकल पळोवच्याक. खाली थियरी नाही ते. सो त्यांनी येऊन पळयताची किशी शिकवता कोच किशी आस म्हणून. त्या पळोवन त्यांनी ग्रेड करताची मार्क्स दिताची. सो मार्क्स दिवन आमकां कळटा म्हळ्यार आमकां सर्टिफिकेट मेळ्ळी की ना. एक ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम. ओके ओके लायक वंडरफुल लायक असं न्हू. आता तुम्ही तू आता ग्रॅज्युएशन करता आसा कोचिंग करता आसा एक दिनाचेर तुगेले एक टिपिकल डे इन युअर लाईफ कशी असता. आतां स्टार्ट म्हळ्यार मस्त हेक्टीक शेड्यूल. इथं म्हळ्यार म्हगेल शेड्यूल स्टार्ट जावचे मॉर्निंग 5. सो मॉर्निंग 5 उठून 5:30 भायर सरून स्विमिंगाक वता शिकोवच्याक शिकूक. शिकूक शिकूक म्हळ्यार हांव प्रॅक्टीस करूक. ओके वय म्हळ्यार हांव ट्रेन करतास ना. हांवें नॅशनल चमकला लास्ट डिसेंबरा चमकला. सो हांव चेन्नई वचून थंय म्हळ्यार पार्टिसिपेट केला नॅशनल जारी. आता तुमगेले कॉम्पिटिशन चलता आसता कोचेसान न्ही म्हळ्यार हांव कोच म्हणून आमगेल सेंटरान गोतस बट भायर हांवें स्विमर नेवाय. सो थंय हांव कॉम्पिटिशना पुरा वता. हांवें पार्टिसिपेट करता. सो मॉर्निंग म्हगेले प्रॅक्टीस करपा पडटा. वय प्रॅक्टीस करपाची चिंता म्हळ्यार स्विमींग कशी म्हळ्यार यू मिस 1 डे यू नीड 2 days टू कवर. एक दीस वचन जाल्यार तू 2 दीस प्रॅक्टीस करता. तांचे सेम वापस लेवल येवका जाल्यार. सो स्किप करू जायना तशी म्हणटा. स्किप करू जायना. समजा कॉम्पिटिटिव्ह आशिल्ल्यांक कॉम्पिटेटिव्ह आशिल्ल्यांक स्किप करूंक ना स्विमींग. एवरी डे स्विम करता. संडेज ऑर समथिंग फायन एक दीस स्किप करूं येता ऑड ना. बट अदर डेज वीकली आमी स्किप करनाची स्किप करूंक नाची. इफ यू आर दॅट डेडिकेटेड विन जावका चिंच म्हळ्यार तितलें डेडिकेशन आसता मात्र जाता. वय वय आनी न्ही टिपिकल डे एक सांगा कोच. स्टार्टिंग ऑफ द डे हांव म्हळ्यार प्रॅक्टीस करचें. हांवची प्रॅक्टीस करून एक 9 घंटे म्हणटा कॉलेज वता. कॉलेज येतकून वापस येतना एक 3:30 म्हणटाना मागीर बॅच स्टार्ट जाता. हांव शिकोवचें स्टार्ट जाता. सो एक 3:30 टू एक 8 घंटे ते शिकयता हांव. दनपार 3:30 टू इवनिंग 8 o'clock. सो तितले म्हळ्यार एक दिसाक अराउंड 50+ चेडवां शिकयता. सो तितले चेडू हांकां टायमिंग म्हळ्यार बॅच टायमिंग आसता. स्टार्ट जावचे म्हगेल्यार 3:30 टू 5 एक बॅच. मागीर 5 टू 6:30 तशी चड जाता वता तशी. खंय तुगेले क्लास खंय काडचे. हांव एलोशियस स्विमींग पूलार शिकोवचे. आमगेल्या हांगांची करंगल पाडी भितर वतना ते एक पूल आसा एलोशियस ते आनी एक सेंटर आसा MAKRM म्हणून ते न्यूली कन्स्ट्रक्टेड ते मंगला देवीला. सो ते एक नवो पूल कन्स्ट्रक्ट जाला स्मार्ट सिटी त्यांनी केला. सो ते हांव शिकयता स्विमींग. विंगड कोच आसता की मस्त कोचेस आसात ते. ओके म्हळ्यार स्टुडंट्स तू शिकयता. वय मेगा स्टुडंट्स हांव शिकोवचे तशी. आमगेल म्हळ्यार सिस्टम कशी म्हळ्यार लेवल्स आसा. आतां हांव स्टार्टींग कशें सांगलें चेडवां स्विमींग वतना जाल्यार आमी तांकां फस्टाक स्विमींग बेसीक शिकोवचे. उदकार वॉक करचे बबल सोडचे भंय वचचे ते मागीर ते येवचे लेवल 1 हारी. ओके लेवल 2 हारी किश म्हळ्यार आमी चेडवांक कितें किकींग शिकोवचे. बोर्ड दवरून किकींग मागीर हात किश घालचे त्या परस शिकोवचे. लेवल 3 देखून आमी स्ट्रोक शिकोवचे. फ्री स्टाईल शिकोवचे बॅक स्ट्रोक शिकोवचे ब्रेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाय त्या परस शिकोवचे आमी. सो लेवल 3 लेवल 4 तांची लेवल 5 ते लेवल 6 आनी लेवल 7 कसं म्हळ्यार कॉम्पिटिशना ट्रेन करचे आमी. सो तशी तुगेले चेडू आसा की कॉम्पिटिशन. वय मेगेल चेडू ऍक्च्युली आतां ते स्टेट लेवल तरी चमकला त्यांनी विन्ने जल्ला केला. वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट. आनी के जातलेची तुमगेले चॅलेंजेस एदूर केलेले पुरा सांगले तुमी. आता स्विमींग आनी कोचिंग ओके हांत तुमकां लायफ लेसन तू कसं शिकला भितर.
स्विमिंग पळयला रे येते नव्हते वय एक स्विमिंग अँड कोच या ओके वय बट स्विमिंग आरी ऍज अ स्विमर हांव विंगड लेसन शिकला ऍज अ कोच हांव विंगड लेसन वंडरफुल सांगा कसं सो ऍज अ स्विमर हांव लायफार कितशी डिसिप्लीन कितशी आमी कितले टफ शेड्यूल आसला रे कितशी पुरा मॅनेज करचें ता शिकला स्विमिंगारी आनी ऍज अ कोच हांव कसं शिकला म्हळ्यार चेडू आलोटू कितशी इंटरॅक्ट करचें कितशी तांकां म्हळ्यार भंय तांगेले स्विमिंगाचे म्हळ्यार उदका भंय पूर आसता न्हू त्या उदका भंय वचचे तशी कितशी शिकोवचें आनी तांकां म्हळ्यार शिकोवच कितशी तांकां कॉम्पिटिशना कितशी वचचें आनी कॉन्फिडन्स लेवल तुगेल चढता तांकां ते करता कॉन्फिडन्स शिकता कॉन्फिडन्स एक मेन पार्ट कित्याक म्हळ्यार कॉन्फिडन्स ना जाल्यार मेसेज आमी कसं सांगचे तें तांकां अर्थूच जायना तुझे आमींची नर्वस आसल्यार चेडू कितशी नर्वस आसना ती आसताची सो आमी फस्ट कॉन्फिडंट आसता त्या एक लेसन शिकला हांव स्विमिंगान व्हेरी नायस आनी अशी तें लायफान तूं आमी शिकता रावपाची केन्नाय एवरी डे इज अ चॅलेंज न्हय वा वय. एवरी डे इज अ चॅलेंज द चॅलेंज कम्स इन एनी वेज खंयचे येता म्हणून कळना तर ते फेस करून वचचे आशिल्ले करेक्ट एज अ कोचिंग रायट तुमकां एक स्पोर्ट्स स्कुलाचे एक अंग ते रायट एक इम्पॉर्टंट पार्ट स्पोर्ट्स एक एज्युकेशनाचे पार्ट करेक्ट नॉट ऑफ द स्कूल मे बी ऑफ द एज्युकेशन करेक्ट स्कुलात न्ही ते कशी ताका प्रोत्साहन दिवेत चेडवांक म्हण दिसता आतां ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರಿ ಅಸನ ಮನಾರಿ ತೆಸಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಸನ ಬಟ್ ಲಗ್ಗಿಂಚೆ ಪೂಲಕ ಕೊನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ कोरनु स्विमिंग म्हणून एक पिरियड दवरला सो चेडू अंक आमी एक एनकरेज केल्यार मनके जाता ते ओके लाईफ स्किल कशी एक स्विमिंग इज अ लाईफ स्किल म्हळ्यार तांकां आतां आमी सेकंड स्टँडर्ड की थर्ड स्टँडर्डा चेडू अंक लिटल तांणी मेंटली ग्रोन आसताची मॅच्युअर आसता स्वल्प मॅच्युअर आसताची सो त्या एजारी आमी तांकां स्विमिंगाचे पिरियड्स पुरा दिला एक मे बी 1 hour लेसन्स पुरा दिला ते मस्त बेनिफिशियल तांकां चेडू शिकताच तेन्ना एटलिस्ट बेसिक्स नॉट कॉम्पिटिशन बेसिक्स शिकताच तेन्ना थोडे एक बेसिक इज अ मस्ट सर्वायवल स्किल्स आयल्यार मस्त दिसता चेडून चिता तशी चेडवां पुरो प्रोत्साहन एक करूयात मागीर मागीर कसं करीत समर कॅम्प्स करूयात समर कॅम्प्स म्हळ्यार मे बी समर हॉलिडेज आसता चेडवांक सो मे बी इन द मंथ ऑफ एप्रिल अँड मे समर कॅम्प्स केल्यार मस्त जनाक आमी म्हळ्यार सांज चेडू पुरो जॉइन जातात स्कुलांत स्कुलांत आनी करता मागीर एक स्विमींग पूल पुरो स्कुलाचे आसना तेन्ना तांणी पब्लिकली कोणाला वचून कॉन्टॅक्ट करता स्विमींग पूल कोणे मॅनेज करता तांकां काही आतां सिटीर आमगेले मस्त पूल्स आसा पूल ना म्हण न्ही आतां 3-4 पूल आसा स्विमींग पूल आसा सिटीन सो कॉन्टॅक्ट कर न्हू तांणी जॉइन जावं समर कॅम्प तांणी करूं येता तांगेला अच्छा स्कुलाचे स्कुलाच्यान करूं येता सो दॅट इज अनदर थिंग विच दे कॅन डू येस नायस तुमी लॉंगेस्ट डिस्टन्स म्हणून खंयची केला हांव बीच स्विमींग केलें एक फावटी 5 kilometers बीच स्विम केलें एट अ स्ट्रोक एट अ स्ट्रेट म्हळ्यार कितशें म्हळ्यार 2.5 वचून 2.5 येवपाक कितशें आसता सो जाय केलां हांव मागीर आमगेले डेली वर्कआउट्स पुरो आसता एक 7 kilometer 8 kilometer वता ते सो तांची लॉंगेस्ट ओके तशी टाइम टाइम मिनिमम टाइम वय म्हळ्यार आतां 5 kilometer तू अराउंड 1.5 hour 1 hour 45 minutes लागता सो दॅट्स नॉट व्हेरी फास्ट म्हळ्यार एक आमी करताच तितले आनी 8 kilometers आमी वर्कआउट एक अराउंड 2 hours 2.5 hours फिनिश करताच लायक व्हेरी इंटरेस्टिंग आतां न्ही आमी तुमगेले फोटोज पळय वाव कोण हे अम्मा आम व्हेरी गुड आम्हाला सपोर्ट मस्त आसा व्हेरी गुड दॅट इज शुड बी देर हे केन्ना या स्कूल आवतन की नाही या रिसेंटली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर दसरा मीट CM कप म्हणून चीफ मिनिस्टर या जलाल कॉम्पिटिशन मैसूरांत फर्स्ट प्राइज नाही या ब्रॉन्झ मेडल आयलें ओके ग्रेट आता या रिसेंटली जलाल या इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आमगेला इंटर कॉलेजिएट मॅच आसता न्हू नॅशनल्स वच्चे एक ताजे वच्चे पिशे फुडें एक मॅच आसता ताजे स्कुलाचे कॉलेजाचे इंटर कॉलेजिएट प्रतिया काय मेडल न्हू या कॉम्पिटिशन हांव 16 मेडल्स विन जालेले एक कॉम्पिटिशन आनी कशी ते 16 इव्हेंट्स चमकला तंतू या SL कॉम्पिटिशनार आमी कितले जगातले इव्हेंट्स वचचे सो या कॉम्पिटिशनार हांव 16 मेडल्स विन जालेले
आणि एक ट्रॉफी दिसतलो त्या हातारी वे त्या इंडिव्हिज्युअल चॅम्पियन म्हणून ओ बिकॉज ऑफ द विनिंग मागीर तितले मेडल्स विन जाल्यार का हायेस्ट पॉइंट्स म्हाका आनी तो आनी प्लस ना आमी हायेस्ट पॉइंट्स तशी वंडरफुल कंग्रॅट्स कंग्रॅच्युलेशन थँक्यू सो मच दिस इज अगेन मॉम मॉम या स्विमिंग स्विमिंग तांचे सेम कॉम्पिटिशन त्या पुरा मेन ऑफिशियल्स मँगलोर युनिव्हर्सिटीचे या तांणी मेगेले कलिग्स दोग जण आणि तो मेगेले एक स्टुडंट गगन आता तुगेले फोटोज आनी पळोवन भारी खुश जाली तू एक भिवून आशिल्लो उदका वच्चे म्हळ्यार त्या पुराय तुवें विसर न्हू चंदूकोन चॅलेंजीस फेस करून वयर येयले सर आनी धैर्यारी तुमी कॉन्फिडन्सारी कोचिंग घेतिले सर सो वी आर व्हेरी हॅपी फॉर दॅट तुका आनीकय मुखार येवच्याक तुगेलें नांव आमगेल कर्नाटकांतू इंडियांतू आउटसायड इंडिया ऑल्सो लायक नाव येव तुका चंद जावन मुखार येवो म्हण आमी शुभेच्छा करताची तू हांगा तुगेलो टायम दिवन तू म्हणला एक 2 दीस भितर तुका कोचांक हांगा स्टुडंट्साक स्टेट लेवला पेटोवचे कोचिंग करूं आसा म्हूण सांगला तेवूय तुमगेल सक्सेसफूल जावो आनी तुमी टायम काडून येयल्याक तुका मस्त थँक्स आनी धन्यवाद थँक्यू आणि विश्व कोंकणीके मस्त थँक्स म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलाक एक इंटरव्यू शे आशिल्लाक मस्त थँक्यू सो मच येस थँक्यू तशीच आमगेल विक्षकांकय आतां हाणे आमगेल गगनान 16 वर्स प्राय भितरी ताका एक कोच जावका म्हूण डिसायड कोरून ते दृढ निश्चय करून मुखार येतची चॅलेंजीस पुरा फेस करतची सक्सेस जावन येयले सर यशस्वी मेळयले सर तशीच आतां आमकां आजकाल एक 16 वर्साचे चेडवाक चेल्याक चेडवांक कोणाकय आमी कसं घेवचे म्हळ्यार एक शिकच्याक मुखार सून वच्चाक दृढ निश्चय करच्याक कसं म्हळ्यार एक व्हड एक प्रश्न ते कसले असो तुम्ही तुमकां जावका दिलेले आशिल्ले दृढ निश्चय कोण घेयाची खंयच्यान तूं घेतल्यार व्हडना ते मुखार वरच्याक मात्र मागीर चॅलेंजीस फेस करूं तयार आसूं का म्हूण आमी आतां गगनाले एग्जाम्पलारी उदाहरणेर आमी आयकलेले आसाची सो सगळ्यांकय तुमी हांगा बसून आमगेलो तुमगेलो सहकार दिलेल्याक तुमकां धन्यवाद सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण सांगताची मुक्ताय करताची नमस्कार